कमी लागलेले बऱ्यो पूण आतां गैरेड्यांक लागून एकूय मिरसांग जांगना लोकांक मिरसांग वर्साच्या सारकी आनी साप जमनीक बसयल्ले आसा आनी ते पयशे आमकां मिरसांगां आतां हाडटले जाल्यार म्हारग जाल्ले आहा पयलीं मिरसांगो 350 पोरू आसल्यो आतां 900चेर पावल्यो आतां मिरसांगो हाडून हे परवत जावचें ना ताका लागून सरकारान मातशें आमच्या कानार घेवपाचें आनी आमकां मातशें मदत करपाचें केव्हा इल्लेले काय किंवा आता गेले काय माझ्या आता लग्नाक 18 वर्सां जाली पूण अजून मेरेन गवेरेडे जाल्यार हांवें पळोवंक नासले आमी जिवाची वाट लायता नडणी काडटा परत लावंक कामेऱ्या नडणी काडूंक कामेऱ्या मनाय आमकां सगळ्यांक आमकां आमचे घोव कामाक वयता आमकां मदत मेळना तेंची तेका लागून मशिनाचे पयशे सगळे आमचे फुकट गेले हे गवेरेडे केन्ना नसले ते अंदूत उत्पन्न जाले हांगासर आनी आमची सगळी नाशाडी करून उडयली मिरसांगांची खंयच्या टायमाचेर येता ते रातचे 10, 11, 12 सकाळी 4 मेरेन रावतात ते आणि रातभर रावले तरी मेळना बॅटरी घातलेले ते धांवन वयता मारूंक येता हे मातशें गव्हर्मेंटान आमचे कानार घेवपाचें आनी कितें तरी आमकां मदत करपाची काय करतले आपापली नावां दितले आनी मागीर वगीर रावतले कृषी कार्ड ते घेतले आनी कृषी कार्ड नासतले कितें करपाचें आमकां मेळचे ना पयशे आमकां कितें करपाचें सरकारान जर दितात म्हणटा सरकार कितें तरी मदत जाल्यार पंचायतीन आमच्या नांवार प्रत्येक बायलाच्या नाल्यार त्याच्या हजबंडाच्या नावाचेर पैसे दिवपाचे आमी येवन सिग्नेचर मारून व्हरप शकता आनी सरकारान मातशें आतां आमचे मिरसांगे जाले फुडें आमकां शेत करूंक जाय ते कशें आमी करपाचें हे जर गैरेड्यांची जर जबाबदारी घेयना सरकार जाल्यार आमकां फुडें आनीक कितेंच खावपाक ना तर आमकां तांदूळ एक साक दिवपाचो सरकारान पावसान हां आमकां आमच्या कडेन BPL ना आमचे APL कार्ड आहा ते दिता ते आमकां पावना पूण हेजेर आमी कितें तरी पावसाची हे करी गरज भागय आसली पूण आमकां सरकारान अशें पंचायतीन दिवपाचे पैसे कृषी कार्डाच्या थ्रू दिवचे न्हू कृषी कार्ड आमचे जावकूच ना न्हू कृषी कार्ड सगळ्यांचीच अशी आसाशी ना जी कृषी कार्डाचेर आहा तेजे वयतले अकाउंटार आमचे खंय वयतले आणि ह्या वर्सा तुवें हळसाणो घातलेलो ना मिरसांगूच लायले म्हटल्यार कांयच ना गांव कितके क्विंटल सुमार तुमकां काय हे मेळटा तरी ना म्हटल्यार जाल्यार एक 10-15-20 हजार अशे 20,000 घेता हां म्हणजे खावकोय दवरून 20,000 घेता तुमकां जाय ते अदीक तुम्ही विकताले विकता हो पण ह्या वर्सा काय आता कांयच ना आता कितके दीस जाले मेळचे ना आता कितके दीस जाले हे गवारेडे तुमच्या ह्या हितून येता झाले 15 दीस जाले 15 दीस जाले 15 दीस आणि ते लागपाक सुरू झाले आणि गैरेडे येले नडान नडली नडलू 2 महिने 25 कामेरी घेऊन नडली कामेऱ्याकय मिरसांगो दिवपाक ना तांकां आतां पयशाचे ह्या जायना आता आणि त्या पोरसून सबन खाल्ला भरपाई आमची दिया मानले तर तुमका राग येता तुम्ही पिरेत घालतात मग भरान आमकां लोकांक म्हणटा आमकां थेयनात ना तुम्ही जिते आणखी परत असले हे आता मी गत साली 40,000 घेतले तो खर्च केलो लग्नाक भावाच्या चेडवाच्या न्हू म्हाका कांयच ना 2,000 सुद्दां ना तेका ते कसं काय आता हे लायला होतो एकूण होतो तो एकूण तो कोणाक दिलो न्हू म्हाज्यार जायना म्हणटा तो हें एक तर हळसाणो शेंगदाणो आनी हां पोरसून तुम्ही डिपार्टमेंटाक कळयलेले डिपार्टमेंटाक कोण कळयतलो आमचो मनीस आसा तो जाग्यार आसा मग कोण कळयतलो तेका तरी सांगत आसले रे कोणाक सांगून कळ आनी हे रागूक सांगलो कळयाम रे म्हणून सांगलो मग तू अवनू फुडें तुझा कसा काय माझा कसा काय मी कोणाकडसून करून घेतलो माझ्या घरकारार जावचा ना मी अवनू कोणाक सुवात एकूण गो दिलो आनी एकूण गो मी केलो आमी मिरसांग लायता हांगा हळसाणो घालता रंगणानो आणि ते 3 स्क्वेअर मीटर आमची जमीन आहे हां मिरसांग मी 20-25-40 हजाराचे विकता आता आमकां एक सुद्दां ना खातो लायल्या मिरसांग रातचे तुम्ही काय ह्या गवारेड्यांच्या फाटल्यान धावाक कशें शकनात ना धांवांक शकना आमी कशे विकतले हे लोक येतात तरी दादले गोंडेलाची 4 पाकिटां सोपयली आमी हां हाडून रातचे गंडेल मीद लायता आणि येतात ते पासोपासून तरी पण ते ऐकतात ना तरी ऐकणार ना 15 दीस जाले आता मारून धावतात ते आमकां परत अजिबात दवरूंक ना गैरेड्यांनी सगळं खाल्लो आणि मिरसांगे लायल्ले मिरसांगे सुद्धा काय दवरूंक ना आमकां 2 खाणी जाय थंय मिरसांगो थंय अजिबात काय दवरूंक ना तुम्ही फॉरेस्टाक कळयलेले फॉरेस्टाक कळयल्ले हो काय सांगलेला ऍप्लिकेशन दिले तेंच्यांनी काय सांगला धाडटा म्हणून सांगले पण काय अजून येवंक ना अजून
तुम्ही तुमच्या कन्सर्न आमदाराक मी तसं काय म्हटलेलं आहे? अजून म्हणून नुकसान झाले फोटो बी मारून येले तसे किरेच दुख ना सरकारान म्हणजे ह्याच्या पहिले सुद्धा नुकसान झालं ते सरकारान काय देऊ बोलले सगळे ते मागे फोटो मारून येले फॉर्मा बी भरली पण कितें दिवंक जाय आसले न्हू दिता म्हणून सांगल्यार मागीर कितें हे कळकूच ना. मग तुम्ही कृषी डिपार्टमेंटान गेलेले झोनल ऑफिसरान होय तसे मग गेले त्यांच्यानी कितें सांगले? येतले म्हणून सांगले तसे आनी मागीर परतून पयला येवकूच ना. म्हणजे आता वरास जाण गेले जाण गेले आता वरच जातले पावसान बोट. आणि दर वर्ष तुम्ही याचेर मिरसांगा तुम्ही विकतात की तुमच्या खातीरच दवरतात? आमच्या खातीर आम्ही धंदो करून मग ह्या वर्सा आता कांयच नाल्यार तू कितें करतली? आता काय करतो आता हाडूक पाहिजे आणि काय करतलो ते गव्हर्नमेंटाक दिवूक पाहिजे पैसे थोडे न्हू. आम्ही मनाय घालतो कामेरी घालतो सगळं खर्च भायलो. आमच्याकडे काय मनीस घराकडे काम करपाक कोण ना. म्हाका 30-35 वर्सां जाली लायतून केव्हा आमी गवळी रेडे भोवूंक करना ह्या वर्सा येयली.